आम्ही सध्या हांगा कुडचड्या पुलीस स्टेशनार आसा आणि प्रॉब्लेम कितें जालो की आमी अरावंड 9 सुमार कितले आयिल्ले 2-3 वरां जालीं अजून तेणी अजून FIR म्हणटा ती रजिस्टर केलना तेंगे मेडिकल बी घेतलें हें घेतलें फक्त सांगता की कंप्लेन घे आपूण म्हणटा मागीर हें करता खंय कळ्ळें एन्क्वायरी आमी PI कडेन उलयले 2-3 फावटी सांगले आनी आतां तुमकां खबर आसा की शिरोडा इन्सिडेंट जालो डायरेक्ट भुरग्यांक उखलिलो आनी थंय व्हरून उडयले तेंचे सेक्शन लायल्या आतां सांगा एकच टायमार जेन्ना तुम्ही दोन वेगवेगळे सेक्शन्स म्हटल्यार एकच गोंयान चल्ला हांगा एक पुलीस स्टेशन थंय आसा एक हांगा आसा आणि एक कडेन तुम्ही दुसरो प्रोसिजर फॉलो करता कित्याक थंय सीएमान सांगलें म्हणून सीएमान सांगलें म्हणून डायरेक्ट काडलें त्या भुरग्यांक उडयला भितर हांगा हे पळय भुरग्यांचे एसॉल्ट जाला सगळें जालां आमी रावता हांगा इतले वेळ की FIR रजिस्टर करा म्हणून FIR रजिस्टर हांगा करपाकच रेडी ना अजून तो परत धाडटा आमकां PI अरे कितें चल्लां तुमगेलें एकच ज्युरिडिक्शन एकच हें पुलीस स्टेशन आसा तुमगेलें एकच हें स्टेट दोन वेगळे कडेन तुम्ही दोन डिसिजन घेता म्हटल्यार कितें गोंयकार एक नॉर्मल आमी जर कंप्लेन करपाक वता नॉर्मल मनीस जाल्यार ताका हांगा कांय हें ना ताका धांवडोवपाचें चल्लां हांगा आनी त्या सायडीच्यान थंय कोणी सीएमान आनी हें सांगलें फक्त क्वेश्चन केल्लें म्हणून हांगा भुरग्यांचें एसॉल्ट जाला कळ्ळें एसॉल्ट जाला तेंचेर एसॉल्ट जाला तेचेर कांय एक्शन हें करना तुमी अजून रजिस्टर करपाक तयार ना हें कसं चल्लां ह्या टायप रूल जो आसा न्ही तो अजिबात नाका मेन म्हणल्यार हो जो CM आसा न्ही सद्या तेज्या अंडर होम मिनिस्ट्री आसा म्हणटा आनी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तो लॉ एंड जस्टीस मिनिस्टर तो पळय काब्राल कळ्ळें तुमकां दोगांकय सांगता कितें चल्लो तुमी तुगेल्या पुलीस स्टेशनार पळय आज हांगा FIR रजिस्टर करपाक आमकां हें चल्लां आनी त्या सायडीच्यान तो CM आसा बसले कडेन हांगा इवन सुद्दां सांगलें की फक्त स्क्रीनशॉट मारलो तोय बी खंयचो WhatsAppचेर एक स्क्रीनशॉट मारलो थंय तो पळय जो SP आसा न्ही शोभीत सक्सेना म्हणून तेणें फक्त एक तेगे वाचलें कॉपी तो कितें सांगता एक वायरलेसाचेर मेसेज आयली म्हणून आमच्या सगळ्याचेर तेणी 124 सेक्शनां घातली आज पळय एसॉल्ट जाला सगळें जालां आनी हांगा FIR हें करपाक तयार ना हे अजून रजिस्टर हे असले चल्लां गोंयान आनी हे असलो गव्हर्मेंट हो आनी असले पार्टी आनी आमकां सांगता एक व्हडले हांगा भाशणां कितें करता ते ॲक्च्युली आमी आतां दुसऱ्या पुलीस स्टेशनाचेर आसा पयलीं आमी फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर आसले आनी आतां कुडचड्या पुलीस स्टेशनाचेर आसा आयज एक इन्सिडंट जालो भुमिपुत्र बिलाचेर एक मिटींग ऑर्गनायज जाल्ली धारबांदोडा हांगा ह्या मिटिंगेक लोकांक मेसेजी गेल्ले की तेंच्यांनी मोठ्या संख्येन येवचे आनी आपले विचार कितें आहा ते मांडचे म्हणून जाल्यार आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर्स ते मिटिंगेक गेले आनी तेंच्यांनी थंय 2-3 क्वेश्चन केले ही मिटींग चालू आसतना मिटींग जेन्ना क्वेश्चन आन्सर सेशन चाललो तेन्ना तेंच्यांनी क्वेश्चन केले जाल्यार थंयचो एक पंच आसलो त्या पंचान दादागिरी करपाक चालू केली दादागिरी करून तेणी आमच्या भुरग्याच्या मोबायलाचेर जो भुरगो रिकॉर्डिंग करतालो आमचो गितेश रिकॉर्डिंग करतालो गित्याचो मोबायल तेणी काडून घेतल्या उपरांत तेंचे जे बाकीचे जे सपोर्टर्स आसले ते आमकां खबर ना खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ते पूण अशें दिसलें की आमकां हे खंय तरी हे जे पट्टेवाले जे आसले थंय थोडे जेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांचेर हात घातलो ते पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसले आनी तांकां कोणे तरी धाडलेले तर तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांचेर हात घातलो आमच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी मॉब अटॅक केलो जेन्ना तांकां क्वेश्चन केलो तेन्ना तेंचेर मॉब अटॅक केलो हो आतां सेकंड इन्सिडंट फर्स्ट इन्सिडंट आमच्या भुरग्यांनी सीएमाक क्वेश्चन केलो तेन्ना सीएमान पुलिसांक सांगून तांकां अरेस्ट करून आतां फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर दवरला आनी हांगा आमच्या भुरग्यांचेर अटॅक जालो आमचे भुरगे हांगा येवन तेंच्यांनी कंप्लेंट फायल केली जाल्यार हांगा पुलीस स्टेशनाचेर तेंची FIR सध्या नोंद जायना FIR रजिस्टर जायना 2 पुलीस स्टेशन पोंडा आनी कुडचडे 15-20 किलोमिटराच्या भितर ही 2 पुलीस स्टेशनां आसा थंयसर एक कायदो हांगा एक कायदो हे कितें तें आमकां कळना हांगा आमच्या भुरग्यांचेर हात घातले तेन्ना तेंच्यांनी कंप्लेंट फायल केली जाल्यार FIR जायना आनी त्या वटेन भुरग्यांनी क्वेश्चन केले म्हणून तेंचेर FIR फायल जाता म्हणजे कितले दुर्दैवाची गजाल आहा ती पळया हांव मागता आमचो श्रीकांत बाब आसा प्रताप आसा गितेश आसा तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी नॅरेट करचे की ही स्टोरी कितें जाल्या आनी हो सगळो जो प्रकार आसा तो कसो घडला श्रीकांत पयलीं आमकां मेसेज आयिल्ली की भुमी अधिकारी बिलाचेर डिस्कशन किंवा सजेशन्साक लागून आयज सांजची मिटींग आसा म्हणून कळसय सातेरी पिसांनीच्या सभा मंडपान देवळाच्या मंडपान सो आमी जनरल एज अ सिटीजन गेले आमी थंय आमच्यो कितें क्वेरीज आशिल्ल्यो त्यो विचारपाक लागून सो जेन्ना जो स्पिकर आशिल्लो तेणें तेगेलें जें एक्सप्लेनेशन सोंपलें सो तेंच्यांनी क्वेश्चन आन्सर सेशन चालू केलें आनी आमकां तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें की जाका कोणाक क्वेश्चन आन्सर विचारपाक आसा क्वेश्चन तेंच्यांनी फुडें येवचें आनी विचारचें म्हणून
सो आमी फुडें सरले, हांव पयलीं गेलो आनी हांवें तांकां एक 2-3 क्वेश्चन विचारले. सो तेजे आन्सर म्हाका ते सॅटिस्फॅक्टरी दिसूंक ना. सो ते आन्सर दिवपाची टाळाटाळ करपाक लागले. मागीर प्रताप गेलो. प्रतापान ताका विचारलें की बाबा ताजो क्वेश्चन आशिल्लो तेजेरूय ताका सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळना. वेरेज कितें जालें, जो स्पिकर आशिल्लो ताणें कांयच आन्सर करूना. हे पंच मेंबर जे थंय आशिल्ले प्रेझेंट ते सगळे येयल्यान म्हणपाक लागले तुमी टॉपीक डायवर्ट करूं नाका. आनी इतल्यानूच तो जितेंद्र नायक म्हणून सांकवाड्या पंचायतीन पंच मेंबर आसा, एक्स सरपंच तो गितेशाचेर डायरेक्ट आंगार गेलो आनी ताका गाळी मारपाक लागलो, रिकॉर्डिंग करूं नाका. आनी म्हाजेर सामको झुडोन येयलो, आपूण तुका सोदतालोच म्हणपाक लागलो, मारपाकूच सोदतालो म्हणपाक लागलो तुका आपूण. तेन्ना बरें जालें म्हणपाक लागलो, चान्सूच मेळ्ळो. आनी एक सारकें म्हाजेर तेंच्यांनी एटॅक केलो सगळ्यांनी. तेज्या वांगडा खुबशे भुरगे आशिल्ले, तेंच्यांनी एक सारको म्हाजेर सामको एटॅक केलो आनी म्हाका मदीं घालून तेंच्यांनी मुठींनी थापटांनी फाटीर म्हाज्या मारलो म्हाका तेंच्यांनी. आनी हितून कितें आसा, स्टेजीर इतलें आसून आमचो मिनिस्टर PWD मिनिस्टर दिपक पावसकर हाचो भाव आशिल्लो स्टेजीर, आनी ZP मेंबर सुवर्णा तेंडुलकर BJPची ही त्या स्टेजीर प्रेझेंट आशिल्ली. आनी तेंच्या दोळ्या मुखार हो सगळो इन्सिडंट घडला, पूण तेंच्यांनी कांयच एक्शन घेतली ना. म्हणजे हेजो मिनींग असो जाता की खंय ना खंय तेंचो ह्या लोकांक सपोर्ट आशिल्लो. अशेंच आमी सद्याक तरी आमकां दिसता. आमकां मॅसेज आसली की मोठ्या संख्येन ह्या मिटिंगेक येवचे अशें म्हणून एक मॅसेज आसली. म्हणून आमी थंय गेल्ले. एक्झॅक्ट कितें आसा तें आमकां आनी आयकुपाक जाय आसलें. आनी थंय वचोन एके वाटेन हे सगळे मोठ्या संख्येन यो म्हणून आपयता, सजेशन तुमचें आसा जाल्यार तुमी सांग म्हणून आपयता. आनी आमी जर तांकां कितें विचारूंक वचत जाल्यार खंय तरी त्या प्रस्नाचें आन्सर करपाच्या बदल्याक खंय तरी आमकां मार घालपाचे वाटेर आसा. हे सगळें प्री प्लॅनिंग करून जाल्लें काय कितें अशें आतां आमकां जालां. आनी एक म्हणून आमी हांगासर कंप्लेन करपाक गेल्यार जाल्यार हांगासर आमची कंप्लेनूच रजिस्टर जायना. हे खंय तरी आमकां हेजेर एक न्याय असो मेळोंक जाय. हे अशें चालू उरत न्हू. फाल्यां आयज आमचेर ही गजाल घडल्या आनी कोणाचेरूय अशें जावं शकता. फाल्यां आनी कोण एक क्वेश्चन विचारता तेजेरूय सेम गजाल जातली. तेन्ना हे अशें जाय जाल्यार अशें वाडत वयतलें. प्रत्येक मनशाचो मारूच खावपाचो. जनरल मनीस आसा कितें विचारलें, जे फॅक्ट आसा, जे क्वेश्चन आसा, आपले जे डावट आसा हे क्लियरूच जावचे ना. हेंचे कडल्यानूच जे कोण स्ट्रॉंग जाले आयज बिजनसमॅन जाल्यार जे सगळे पॉलिटिक्सान जे स्ट्रॉंग जाला हेंचे कडल्यान मारूच खावपाचो जनरल मनशान. आनी वचत जो जनरल मनीस आसा तेजो आवाज तो दाबोनूच दवरपाचो. हेजेर आमकां न्याय जाय आयज. आयज हेच्या वयल्यान एक गजाल प्रूव जाल्या की सावड्डे मतदारसंघात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें जें काम चलता, डोर टू डोर चलता, लोकांक अवेरनस करपाचें चलता, हे पळोवन हे पॉलिटिकल जे पॉलिटिशियन्स आसा सावड्डे मतदारसंघाचे, जे राजकारणी आसा, तेंचे पट्टेवाले आसा, तेंचे चमचे आसा ते भियाल्ले आसा. हे 100% प्रूव जाल्ले आसा. आनी सेम थिंग शिरोडे हांगा प्रूव जाल्ले आसा. भुरग्यांनी क्वेश्चन केले, थंयसर भुरग्यांक उखल्ले आनी हांगा क्वेश्चन केले, हांगा भुरग्यांक मारपाक चालू केले. म्हटल्यार इमेजीन गोंयची आयज राजकारण आनी गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या. ती क्वेश्चन विचारता, ताका मारतात, ताका पुलिशेन उडयता. फक्त आमी आयज नॉन व्हायलंट मुवमेंट करता म्हणून ही दादागिरी चल्ल्या. पूण हांव सांगपाक सोदता हे सगळ्या पट्टेवाले सगळ्यांक सांगपाक सोदता की नॉन व्हायलंट आमी आसले हेचो मिनींग हें न्हू की आमी वीक आसा. आमी कायद्यान कितें झगडपाक जाय ते कायद्यान 100% आमी झगडटले. PI रजिस्टर करिना आमी SP कडेन वयतले. SP कडेन वचोन आमी तेज्या कडेन मागतले, PI ची कंप्लेंट करतले की तो हांगा आमची FIR रजिस्टर करिना म्हणून. फाल्यां हांगा जर कोणाचे आमी जर कोणाच्या मिटिंगेक गेले बेश्टे जाल्यार आमची FIR रेडी बरोवपाक हांगा PI बसलेले आहात. पूण हांगा जेन्ना भुरग्यांक मारले आमच्या तेन्ना FIR करपाक हेंच्या कडेन जायना, इन्क्वायरी करतले म्हणून सांगता. अशेंच आमचेर जेन्ना केसी जाताले, आमचेर जेन्ना FIR जाता तेन्ना आमकां घरांतल्यान उखलून व्हरता, तेन्ना आमचेर FIR तुमी नोंद करता, तेन्ना तुमी इन्क्वायरी करिना. सो CMाक भिवन आयज जे तुमी हे वावरतात पळय पपेट्स कशे, हे बंद करपाक जाय पुलिसांनी. कित्याक आमी तुमकां जेन्ना सपोर्ट करता, आमी जेन्ना तुमकां कॉपरेट करता तेन्ना तुमी आमकां सपोर्ट करपाक जाय, आमच्या कडेन कॉपरेशन दिवपाक जाय. कित्याक आमी केन्ना कोणाचो रेप करूंक ना, कोणाचो मर्डर करूंक ना, कोणाचेर हात उखलूंक ना. आमी जेन्ना नॉन व्हायलंट वेन, डेमोक्रेटीक वेन, लॉफूल एक्टिविटीज आमी करता तेन्ना तुमी आमचे कंप्लेंट्स कित्याक घेयना. एवरी टायम आमकां कोर्टान वयचें पडटा, एवरी टायम आमकां SP कडेन वयचें पडटा. कित्याक तुमकां तुमचे ड्युटीज कित्याक म्हणून तुमी कळना आनी कसल्या प्रेशराचेर ह्या फालतू CMाचेर तुमी आयज येतात आनी तुमी भिवन आयज आमचेर कंप्लेनी घालता. ह्या भुरग्यांक आयज जो कोण तो सरपंच आसलो, पंच आसलो, उयावरीत कोणूय आसूं तो पट्टेवाले तुका सांगून दवरता, आमी तुजेर एक्शन घेतल्या शिवाय आमी तुका सोडपाचें ना.
तुका आयज मजा दिसली आसतली तुवें हात घातला म्हणून, पूण तुवें तुज्या लायफांतली व्हडली चूक केल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांचेर हात घालून. व्हडले रेव्होल्युशनरी गोवन्साक हात लावपाक आनी तेंच्या तोंडाक लागपाक पासून भियाता. तुका कोणे पयशे दिल्ले आनी तुका कोण पोसता तें आमकां खबर ना, पूण तुका कोण पोसता आनी कोण तुका पयशे दिला पळय तुका एकूच सांगपाक सोदता की तुका फोंडान घातला तेणी. रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें तुका अजून खबर ना. लास्ट टायम तुजेर RTI घातलेली म्हणून तूं कलकल्ला हें खबर आसा. आतां ह्याय फुडें तुजेर RTI जातली. बींग अ पंच मेंबर तुका कसो एक्सपोज करता पळय तूं पळयत राव. आमच्या भुरग्याचेर तुवें हात घातला त्या वटेन सतीश धोंड पासून कापास्ताद केल्ल्या तो एकदा आतां कलकलता. सो तूं कोण रे चिरी मिरी पंच मेंबर? तुका पोसता आमी, आमच्या सॅलरीचेर आसा तूं थंय. आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह तूं आनी आमच्या भुरग्यांचेर तूं हात घालताय. तुमकां एक सांगपाक सोदता, सावड्ड्या मतदारसंघात तुमी कितले दलाल जाया, कितले पॉलिटिकल तुमी व्हडले लिडर जाया, कितले माफिया जाया, सावड्ड्या मतदारसंघात जी क्रांती चालू जाल्ली आहा ती बंद जावपाची ना. आमच्या भुरग्यांक तुमी मारले म्हणून बंद जावपाची ना. आमच्या भुरग्यांक भितर उडयल्ले म्हणून बंद जावपाची ना. गोंय 2022 रेव्होल्युशनरी गोवन जिखताले म्हटले जिखताले. आनी आमकां 100% गॅरंटी आहा की हेचो सगळे जिखतले पळय हे तुमच्या तकलेन गेल्ले आसा आनी तुमकां तें खबर आहा आनी तुमी तें मान्य केल्ले आहा. म्हणून तुमी असले फालतू स्टंट करता. कित्याक लिगल वेन लॉफूल एक्टिविटी करून हे इलेक्शन झगडपाक तुमच्या कडेन कापासतात ना म्हणून असली फालतूगिरी तुमी चलयल्यात. सो PIकूय सांगपाक सोदता, फाल्यां आमी SP कडेन वयता. SP कडेन वचोन आमी हांगा FIR नोंद करतलेत. आमी बेश्टे बसोंक ना. आमचे लिगल एक्सपर्ट आसा. अशें धरूं नाका की आमी गांवार पडले म्हणून. आमच्या लिगल एक्सपर्टांनी कोर्टान वचोन तुमी केल्लेले 3 FIR भायर मारलेल्या फर्स्ट केल्ल्या ही लॉज मातशी धरा. एवरी टायम ते पप्पूक लागून तुमची लॉज करून घेवं नाका. तुमचे खंय तरी एक पोजिशन आहा तेची रिस्पेक्ट ना. तो इनकेपेबल आहा, इनएफिशियंट आहा पप्पू म्हणून आख्ख्या गोंयभर आख्ख्या जगभर फेमस आहा. त्याच्या सांगण्याचेर तुमी हांगा वागोवन तुमची लॉज करून घेवं नाका. आमचे आनी तुमचे जे रिलेशन आसा पुलीस आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे हे स्पॉयल करून दिवं नाका. आमी जेन्ना तुमकां कॉपरेट करता, आमी जेन्ना तुमकां रिस्पेक्ट करता तेन्ना वी एक्सपेक्ट की तुमी आमी जेन्ना तुमच्या कडेन हेल्प मागपाक येतात, जेन्ना आमचेर अत्याचार जाता तेन्ना आमकां जेन्ना इनजस्टीस जाता तेन्ना आमी तुमच्या कडेन हेल्प मागता. आमी एक्सपेक्ट करता की तुमी तुमची ड्युटी पार पाडटले. ते प्रमोद सावंताचे ते CMचे ते होम मिनिस्टराचे आयकून हांगा पपेट कशें वागचें ना. एक पेशन्स आसता, एक लिमीट आसता. एवरी टायम आमी सहन करचें ना की आमच्या भुरग्यांक तुमी हांगा रडयतले म्हणून. एवरी टायम पुलीस आमचे म्हणून कितें आमचें? एवरी टायम आमच्याच भुरग्यांक बसयता, आमच्याच भुरग्यांचेर कितें घालता. आमी जेन्ना FIR घालता तेन्ना FIR घेवन न्हिदतात तुमी. आमी सादे फेसबुकाचेर पोस्ट घातला जाल्यार क्रायम ब्रांचाक ते शोभीत सक्सेनाक तुमी लायले. SP क्रायम ब्रांचाक आमच्या फाटल्यान लायलो. तेका तुमी आमकां भुरग्यांक व्हरोन थंय बसयले. हांगा भुरग्यांक मारले जाल्यार तुमच्या कडेन हालाना तुमच्यो खुर्च्यो. कितले दीस 6 म्हयने उरला. खंय वयतले? CMच्या दारार वचून बसतले? 6 म्हयन्यांनी वयतले तरी खंय? आमचो सरकार येतलो तेन्ना करतले कितें? खंय लिपतले? एक लिमीट आसता. तुमी मनीस, तुमी गोंयकार. आयज म्हणूनच हे घाटी येवन हांगा खुर्च्यांचेर बसला पळय ते तुमकां लागून. कित्याक तुमची ड्युटी तुमकां करपाक कळना सारकी. एवरी टायम आमच्या भुरग्यांक रडयतात, आवय बापायचे शाप घेतात. तो घेता तुमी घेतात. मात तरी लज दिसपाक जाय. एवरी टायम आमी सहन करचें ना. एवरी टायम तुमच्या कडेन भीक मागचें ना. पुलीस आमचे कितें आमचें? तुमचें जेवण ना जाल्यार आमकां फोन येता, आमी पोस्ट घालतात, आमी जेवणाची अरेंजमेंट करता तुमची. तुमचो आतां CM करता काय आनी कोण करता? एसेंब्लीन जेवण ना आमकां फोन येता, आनी खंय जेवण ना आमकां फोन येता, आनी केन्ना उदक ना आमकां फोन येतात. तुमकां कितें हेल्थ केअर तुमकां बरें कटच ना आमी उलयतात. तुमचे लोनाचे हे जाले आमी उलयले. आमी आमच्या एडवोकेटा कडेन उलयले. आमी केसी व्हरून दिले त्या कडेन कितलेशे नांवां दिली. 1000 म्हाका दिसता कमीत कमी 800-900 नांवां दिली आमी. आनी तुमी आमच्या अगेन्स्ट अशें वावरतात पळय हें बरेंचें न्हू. हे खंय ना खंय तरी नोट जाता. प्लीज नोट दीस. हे आमी विचारपाचें ना आनी आमी खंयच्याय लेवलार वचपाक रेडी आसा. आमी सुप्रीम कोर्टान वचपाक रेडी आहा. आमी फाटीं सरचे ना. आमच्या भुरग्यांक जे मारला पळय आयज हांगा, जेणे हात लायला पळय तेच्या फुडें आनी कोणाचे कापास्ताद जावपाक जायना. आर्जीच्या भुरग्याक वयर दोळे करून पळोवपाक. आमी हे सोडपाची ना. आमी फाल्यां SP कडेन वयता. फाल्यां आमचो फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर मॅजिस्ट्रेटा कडेन भुरगे व्हरता. तेंची आमी बेल करतले. हांगा जो आमकां जस्टीस जाय पळय तोय आमी मेळयतले. हे आमी लोकांकूय सांगता की हे जे पट्टेवाले आसा, हे जे पॉलिटिकल दलाल आहा हांकां भिवून जगो नाका. हे पळय भिवून जगले म्हणून आयज ही परिस्थिती येयली.
भुरग्यांचेर अटॅक जातात, भुरग्यांक पुलीस उखलतात क्वेश्चन करता म्हणून. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोंस त्या मार्गाचेर चलता, तुमी चलपाक जाय. कित्याक आयज आमकां उखलला, फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक उखलतले. अशे कितलेशेच एफआयआर नोंद जायना. कितल्याशाच लोकांक परते वयचे पडटा घरांत भियोन. प्रेशराचेर हांगा सगळीं कामां जाता. कसलो प्रेशर तो आमकां खबर ना. सॅलरी आमी दिता, प्रेशर तेंचो. हें कितें नाका आसलें. हे बंद जावपाक जाय आनी बंद जातलें. सो लोकां कडेन मागता की तुमी जो रेव्होल्युशनरी गोंसाक मोग दिता, सपोर्ट करता, असोच दिया, असोच तुमच्या मोगाचेर आनी तुमच्या ब्लेसिंगाचेर रेव्होल्युशनरी गोंस आयज चलता आनी ह्याय फुडें चलतली. आनी आमी फाटीं सरपाचें ना. आमी क्रांती करपाक भायर सरला. आमी जो मेरेन आमचे रायट्स आमकां मेळना, जो मेरेन आमचे पोगो बील पास जायना, तो मेरेन आमी फाटीं सरपाचें ना. आमचो जीव गेल्यार सुद्दां जाता, आमी फाटीं सरचें ना म्हणजे सरचें ना. देव बरें करूं.